तेंच्यांनी रिपेर एंड रेनोवेशन टेंडर्ड वर्क कॉस्ट 20 लाख हे गोल्डन जुबली हेच्या मार्फत तेंच्यांनी घेतलेले आसा. हे करता आसतना आमचे मदीं आमचे जिल्हा पंचायत मेंबर संदीप भाई आसा, आमचे गांवचे सरपंच निल्ला गांवचे सरपंच राजेश कलांगुटकर, सगळे पंचायत मेंबर, सगळे ग्रामस्थ आनी म्हजे प्रेस भावन आनी भयणीनो एक बरो इनिशिएटीव म्हाका दिसता नेरूल पंचायतीन घेतला. संदीप भाईन सांगला तशें आमचे निमणे घर म्हणटा आमी स्मशानभूमी आनी हांगा हेज्या पयलीं MP लेडाच्या मार्फत हेजें रेनोवेशन केल्लें, पूण काही कारणांक लागून ते जमीन नेमले आनी मातशे तेजे यूज जायनाशिल्लो. सो तेन्नाच्यान कंटिन्युअसली एवरी ग्रामसभेक हो इशू येतालो की बेगींतल्या बेगीन आमची स्मशानभूमी जी आसा ही रिपेर रेनोवेट करची म्हणून आयज दिनेश सोडनकर आमचो हांगा सेक्रेटरी आसा, बरें काम करता ह्या गांवांत. तेणें इनिशिएटीव घेवन सगळ्या पंचायत बॉडीन इनिशिएटीव घेवन हे बऱ्यांतलें बरें काम आयज घडोवन हाडलां, तेंचें हांव अभिनंदन करतां. आनी अशीच फुडली सुद्दां सरपंचान सांगलां तशें MRF शेड ती हांगा जावंक नाशिल्ली, तेंकां एक गव्हर्मेंटा कडल्यान एक स्ट्रिक्चर्स आशिल्ले बेगींतल्या बेगीन ती करची म्हणून. कुमनी दादीन तांकां जमीन दिता, हांव कुमनी दादीकूय देव बरें करूं म्हणटा, नेरूल कुमनी दादीक तेंच्यांनी तांकां जमीन दिवन त्या जमनीन तेंच्यांनी MRF शेड घेतल्या. तशेंच एक ओवरहेड टँक निल्ला गांवांत रेस मागूस गांवांत सतत उदकाचो इशू हो सदांच आसता आनी हांगा उदक म्हणटा तें ऑल्टरनेट डे येता आनी जेन्ना मे म्हयनो लागीं येता तेन्ना मे म्हयन्यान सामकेच लोकांचे हाल जाता. सो हेका लागून एक लाँग पेंडींग जो इशू आसा हो सुटावो करपाक लागून एक OHR आनी एक संप आमी हांगा घेतलेलो आसा. तेकाय जमीन जी आसा ही कुमनीदादीन दिल्या. हांव खरेंच दुप्पटीन तांकां कुमनीदाद ऑफ नेरूल हांकां देव बरें करूं म्हणटा. सगळे युनायटेडली आमी जिल्हा पंचायत मेंबर आनी पंचायत म्हणून एक बरें जाता तितलें आमचे कडेन काम फुडें व्हरत आसा. आनी जे की इशूज आसा म्हणजे उदकाचे, थंय आतां आमी पिलेन जो नाल फोडलो तर तुमी पयलो आसतलें की एक वाट जी आशिल्ली इतल्या वर्सांची वाट, ट्रेडिशनल वाट, ती सगळ्यांक फायदो जाता. की इशूज जे पंचायतीन आसा ते की इशूज आमी ट्राय करता की की इशूज आहा ते रिजॉल्व करपाक. आनी म्हाका दिसता तसोच एक की इशू आमी हांगा निल्ला स्मशानभुमीचो आमी हांगा घेतलेलो आसा. फुडें वचून सांगता आसतना सांगोळडा पंचायतीन तेंची स्मशानभूमी जी आसा ही MLA लेड फंडांतल्या मार्फत हांवें घेतल्या आनी रेस मागस स्मशानभूमी हेजें रिपेर रेनोवेशन आमी MLA लेड फंडाच्या मार्फत घेतल्या. सो जें करून सगळ्यो एक करून सगळ्यो गोश्टी गरजेच्यो ज्यो गजाली आसा आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीक जाय एक करून आमी तेजे सुटावो करता. आनी हें करता आसतना आमी सगळे टीम वर्क म्हणून एक वांगडा रावन काम करता. आनी हांव सदांच उल्लेख करूंक विसरना की आमी हे सगळीं कामां करूंक पावता कित्याक स्थायीक लोकांनी आमकां आशिर्वाद दिता आमचे निल्लाचे लोक, हेंचो आशिर्वाद तेंच्यांनी पंचायतीक जिल्हा पंचायत मेंबराक म्हाका दिला. तेका लागून आमी कामां फुडें व्हरूंक शकता. असोच आशिर्वाद हांव तेंचे कडेन फुडल्या आमच्या कार्यकालानूय मागता कित्याक तेंचो आशिर्वाद आसा जाल्यार आमकां ही सगळीं कामां सुरळीतपणान फुडें बरें व्हरपाक मेळटा. हांवें हें जावन फुडें काल एक आमच्या ऑफिसान मिटींग घेतल्या ही तुमच्या मार्फत हांव लोकांकूय सांगूंक सोदता. आनी ऑल 56 वॉर्ड्सान आमी मिटिंग्यो सुरवात करता, म्हणजे आमी आनी तो पंचायत मेंबर आनी थंयचो सरपंच म्हणून एवरी वॉर्डान एक दीस आमी मिटींग घेतले आनी जे उरल्या इशूज जे म्हणजे घरांनी कितें तरी पर्सनल इशूज आसतले ते म्हणजे पेवर्स आसूं दारान जावं पावसान चलतना ती वाट सारकी ना जावं कोणाक उदक येना, हे सगळे इशूज आसा हे एड्रेस करपाक लागून 3 वर्सांचो आमचो कार्यकाल पूर्ण जाला. फुडलीं 2 वर्सां आमचे कडेन आसा. हे इशूज जर आमकां आयज कळ्ळे जाल्यार फुडल्या 2 वर्सान आमी सगळे रिजॉल्व करूंक पावतले. सो तेका लागून सगळे कन्स्टिट्युएन्सींतल्या सगळ्यो 6 पंचायतीन एवरी वॉर्डान आमी 2-2 वरांची मिटींग आमी येता त्या हितून घेतले. आमी सुरवात सालिगांव पंचायती कडल्यान केल्या. आयतारच्यान थंयच्यान मिटींग आमी घेवपाची सुरवात करतले. हांव तुमकां सगळे प्रेस भावांक आनी भयणांक तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा की तुमच्या मार्फत आमकां लोकां कडेन कामां फुडें व्हरूंक मेळटा. जी मेसेज आमकां आसा म्हणजे जी आमी तोंडान सांगूंक शकना ती तुमी मास मिडिया म्हणजे तुमच्या थ्रू सगळ्या लोकांक वता. म्हणून तुमी सदांच आमचे एक उलोवक तुमी आमच्या वांगडा येतात म्हणून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. स्मशानभुमीचे ते घेतलेले आसा आनी ते हे फावंडेशनाक आमच्या मदीं आसा आमचे सालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सी आमदार, तशेंच GSIDC वायस चेअरमॅन श्री केदार नायक, हे गांवचे सरपंच राजेश कलांगुटकर, पंच मेंबर आमचो शिवानंद गोवेकर, आमचे पौर्णिमा, तशेंच विनी, आमचे पेदाद, बाकीचे सुरेश, मागीर विचा आमचो सेक्रेटरी आनी तशेंच बाकी तुमी सगळे हांगासरले ह्या गांवचे नागरीक. म्हाका खबर आसा की हांगासर खूब
इश्यू असलो की ह्या वसणीचें काम बेगीच्या बेगीन करचें म्हणून जेन्ना आमकां सुद्दां तेंचे रिक्वेस्ट आसले जे कंपाऊंड हांगासर जेन्ना मोडलेले असले सगळे असले तेन्ना सुद्दां आमकां तेंचो रिक्वेस्ट आसलो की हे कंपाऊंड जावचें म्हणून तेन्ना हांवें ह्या जिल्हा पंचायतीच्या फंडांसून हे कंपाऊंड तांकां अर्दे करून दिल्ले असले आणि फुडले सुद्दां तेंचो एक रिक्वेस्ट आसलो की फुडलें काम करचें म्हणून पूण तेणी आयज हे आपल्या तरेन हातीन घेतलेलें आसा पंचायतीन कित्याक हें काम घेवप हें खूब गरजेचें आसा कारण निमणें घर हें आमचें मोसणी आसता सगळ्यांक प्रत्येकाक आमकां निमणें हांगासर येवचें पडटा ह्या हितून वयचें पडटा तेन्ना आमी आमची सगळीं घरां सगळीं सारकीं करता सगळें सांबाळटा पूण हांगासर कोण नदर दिना तेन्ना प्रत्येकान हांगासर असल्या हेच्या कामाचें काम करून घेवपाक जाय आनी हें खूब गरजेचें आसता MLA सदांच आपल्या तरेन जे सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन जी कामां करपाक जाय जावं ते रस्ते जावं ते उदीक जे लायट हेंचेर चड प्राधान्य दिवन ही कामां करीत आसा आनी तेंच्या सपोर्टान आमकां सुद्दां खुबशीं कामां करपाक मेळटा आनी आमी करीत आसा आमची पंचायत म्हण नेरूल पंचायत म्हण ही सुद्दां बरें काम करीत आसा आनी जेन्ना सगळे युनायटेडली काम करता तेन्ना सगळीं कामां बरीं जाता आनी आमच्या लोकांचो सुद्दां आमकां बरो सपोर्ट मेळटा हे सगळ्यांच्या सपोर्टान ही कामां करपाक आमकां मेळटा मागता सगळ्यां कडेन असो तुमचो सपोर्ट अशें सहकार्य सदांच आमचेर दवरचें आनी जी फुडलीं कामां आसा ती करून घेवची तसोच सेक्रेटरी कडेन सुद्दां मागता जी नेरूल गांवांत जे पंचायतीची जी कामां आसा ती बरे तरेन करून तेंचे कडेन तांकां वाटचालीक लावची अशें म्हणटा आनी मागीर 2 उतरां सोंपयता देव बरें करूं